मुक्ती दिसा पणजे 2 प्रकल्पांचे बुन्यादीचे फातर बसयले। सुवाळ्याक रक्षा मंत्री पर्रीकार आशिल्लो। मळा आनी पाट्याक जोडपी फुटब्रिज आनी सांतिनेज कांपाल एरियेक जोडपी भितरलो साकव मोडून नवो करपाचें काम सुरू जालां। पाट्यावेलो सेंट्रल लायब्ररी कडचो गार्बेज सेग्रिगेशन प्लांट शिफ्ट करून थंय कल्चरल पार्क करपाचो प्लान चल्ला। आयज आमी 2 प्रोजेक्टाचे बुन्यादी फातर घाल्या आनी बुन्यादी फातर न्ही पण कामूय चालू करपाची तयारी निशी घाल्या। एक म्हणजे आमचो ओल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शांता बिल्डिंग दौलत बिल्डिंगे कडलो जो सांतिनेज क्रिकाचेर ब्रिज आसा तो बरोच डॅमेजींग कंडिशनान आसा। एक म्हणजे सगळे त्यो सूर्य एक्सपोज जाल्ल्यान डेंजरस स्ट्रक्चरली डेंजरस जाला। आमी सर्टिफिकेटी घेतल्या, टेस्टी करून घेतल्या आनी ताजेर एक नवो पूल बांदप 20 मिटरचो पूल आसा 2.2 करोडचो जो खर्च आसा 4 म्हयन्या भितर कंप्लीट करपाचो आमचो निर्धार आसा आनी करतले। इतली एक बरी लायब्ररी आसून खंय तरी पणजेकारांक जर वचपाक जाय जाल्यार बरो रावंड मारचो पडटा। एक सेंट्रल लायब्ररीचो जेन्ना प्रोजेक्ट घेतिल्लो तेन्ना ताका एक फुटब्रिज बांदप अशें आमी चिंतिल्लें। ताका लागून मळेकारांक पणजेकारांक जर पणजेच्यान सकयल देंवले इमिजिएटली ती लायब्ररी एक्सेस करपाक मेळटली। ताज्या भायर जी बस स्टँडच्या सायडीन आसा सेंट्रल लायब्ररी मातशे फुडें बस स्टँड आसा तो मेन KTC बस स्टँड थंयच्यान सबंद गोंयभर बसी सुटता। खंय तरी आमच्या स्कुलांक भुरग्यांक त्यो बसी धरपाक एक शॉर्टकट निर्माण जावची आनी पुलाचो दुसरो भाग म्हणजे आमचे जे टुरिजमाची एक धाकटीशी स्ट्रीप आसा त्या जाग्यार पयलीं हॉटेल आशिल्लें, रेस्टॉरंट आशिल्लें ताकाय आमी एक नवी झाडाळी दिवपाक सोदता। आनी गार्बेज डंप जो EDCचो पाटो प्लाझार कित्येक वर्सां जाल्लो आसा मळेकारांक EDC पाटो प्लाझाच्या युजर्सांक भरपूर त्रास जातालो। आमी तो संपूर्ण काडून उडयला आनी तो काडून उडोवन थंय एक आमी कल्चरल पार्क करपाक सोदता। ताका लागून सगळे पणजेकार थंय वचून आपलो एक मनरिजवण करपाक सोदतले। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। दिवचले सेतू संगम सोबितीकरणाच्या उक्तावणा वेल्यान वातावरण मातशें तापलें। दिवचलचा आमदार नरेश साबळ सांगता ते प्रमाण उक्तावण WRD मंत्री मांद्रेकर 17 डिसेंबराक करपाचो आशिल्लो, मात ऐन वेळार ताणें खंय मुख्यमंत्री सांगण्यान उक्तावण फुडें धुकल्लें। निमणे साबळानूच कार्यकर्त्यांक घेवन उक्तावण केलें। आयच्या दिसा 5 उद्घाटन ठरलेलें। मिनिस्टरान दयानंद मांद्रेकरान आपली फायल क्लियर केल्ली, पार्टी करपाकय दिल्ली, पण काही विघ्न संतुष्ट जे लोक आसा त्या लोकांनी ती आडयली। म्हाका कोयटुकून हांव दुसरे दीस सकाळी दयानंद मांद्रेकरा कडेन गेलो, ताका विचारलें बाब कितें जालें, तर मुख्यमंत्र्या कडल्यान आदेश येयलो ते बंद कर म्हणून। हांवें म्हटलें कित्याक लागून बंद? जे लोक म्हणपाक लागलो आडयता तेंचे केन्नाच बरें जावचें ना, ते केन्नाच फुडें येवपाक शकना अशे तेजे शब्द। कदाचित हे श्रेय म्हाका वयता पूण म्हाका दिवपाचो प्रयत्न करता, पूण हे श्रेय म्हाका नाका, हे श्रेय सगळे दिवचलकारांक वयता। अरे तुमकां लागून तर ही आज ही वास्तू ही अकस्मात अशी बदल जालो आनी अशी सुंदर जावन गेल्ली आसा। राजभाषा खातें आनी दिवचलचे योग सेवा मंगल प्रतिष्ठान हांणी 26 ते 29 डिसेंबर मेरेन अक्षर महोत्सव दवरला। महोत्सवांत सुलेखन, शुद्धलेखन आनी उच्चारण कार्यशाळा जातली। 26 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर दाटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स वाठाडे बिचोले हांगासर अक्षर महोत्सव कार्यशाळा आमी आयोजीत करता। सुलेखन, शुद्धलेखन आनी उच्चारण असो ह्या कार्यशाळेचे प्रमुख उद्दिश्य आसतले। वेगळ्या विशयांक घेवन हो कॅलिग्राफीचो वर्कशॉप जातलो। जवळजवळ 7 ते 12 वर्सांच्या गटाक हस्ताक्षर ल्हान गट असो आमी एक सेशन दवरला, पूर्ण 4 दीस जातलो। व्हडल्यां खातीर हस्ताक्षराचोच एक 12 वर्सां वयल्या खातीर वेगळो वर्कशॉप जातलो। देवनागरी कॅलिग्राफी बेजीक आनी देवनागरी कॅलिग्राफी एडवान्स असो आनी एक विशय आमी ह्या सत्रांत घेतले आनी ताचे खातीर निलेश गायदानी म्हणून मुंबय साकून एक फामाद कॅलिग्राफर ह्या सत्राक मार्गदर्शन करतले। V4 फातोर्डान राजगिरी विक्टर हॉस्पिटलाच्या आदारान मडगांवां मल्टी स्पेशालिटी कन्सल्टेशन हेल्थ कॅम्प घेतलो।
आमी जे हे हेल्थ कॅम्प केल्या हे इलेसांव आयल्या म्हणून हेल्थ कॅम्प करूं ना. आमचो हेतू इतलोच आहा की लोकांक ही स्कीम कळची, लोकांक पॉयंट आवट लोकांनी आमकां करचें की स्किमीन कितें चूक जाता, कशें स्कीम बरी इम्प्रूव करूं येता आनी फुडलो सरकार जो येता तो एक बरो गोंयकारांक बरी हेल्थ स्कीम दिवंक शकतलो अशी म्हाका खात्री आहा. ही स्कीम बरी हेल्थ स्कीम दिवपा खातीर आमी सगळे दोतोरांक लोकांक विचारून स्कीम करतले. ही जी स्कीम तांणी केल्या तातूंत 100 चुक्यो आसल्यो. 4.5 वर्सां जालीं ती सुवर्ण जयंती विमा योजना ती आसली हाजे कडेन ICICI लोंबार्ड म्हणटा ताजे कडेन आसली दिगंबर कामत आसतना. तेन्नाच्यान आमी ताज्यो खूब मिस्टेकी दाखयल्यो. 2 मंत्री चेंज जाले. पयलो पार्सेकार आसलो, मागीर तो चेंज जावन फ्रांसीस डिसोजा आयलो. इलेसांव तेंकले तेन्ना ही स्कीम हाडली. बेतालबाटी क्रिकेट क्लबाचें निकतेंच ऑल गोवा कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन जालें. बिलियर्ड्स अँड स्नूकर असोसिएशन ऑफ गोवान बांबोळेच्या एथलेटीक स्टेडियमार क्यू स्पोर्ट्स अकॅडमी सुरू केल्या. मुख्यमंत्र्यान अकादेमीचें उक्तावण केलें. सुवाळ्याक आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक आनी खेळ संचालक VM प्रभुदेसाय आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतलें बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.